Today we honor a great bishop and cardinal of the 16th century, St. Charles Borromeo. He established seminaries, colleges, hospitals, orphanages, and homeless shelters, and when the plague struck Milan, he cared for the sick and buried the dead with his own hands. Hello, I'm Father James Kubicki, the U.S. Director of the Apostleship of Prayer, and I'd like to share with you today something that St. Charles wrote about prayer. It's helpful advice about how to prevent distractions in prayer and how to deal with them when they come. He wrote, "Someone complains that as soon as he comes into church to pray or for Mass, 1,000 thoughts fill his mind and distract him from God. But what was he doing before he came for Mass? How did he prepare? What means did he use to collect his thoughts and to remain recollected? Would you like me to teach you how to grow from virtue to virtue, and how, if you are already recollected at prayer, you can be even more attentive next time, and so give God more pleasing worship? Listen, and I will tell you. If a tiny spark of God's love already burns within you, do not expose it to the wind, for it may get blown out. Keep the stove tightly shut so that it will not lose its heat and grow cold. In other words, avoid distractions as well as you can. Stay quiet with God. Do not spend your time in useless chatter." Now, I would apply what St. Charles wrote here and say that today we have to be even more careful, because between the television and internet and the busy pace of life, it's even more difficult to keep the stove of our minds and hearts tightly shut against those things that distract us from God. La regola suprema della correzione fraterna è l'amore, volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera, per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयची मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया नी फेर्नांडीस हिच्या ओतमे पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या आसीस दे अल्मेदा हाच्या ओतमे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज सेंड्रा डिकुना आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट जातुली व्हडले बाट समुदाय दाबोली ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयची मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भारतान आमची हिंदू भाव भयणां दिवाळी मनयतात. सगळ्या ह्या हिंदू गोराब्यां पासत मागुया सगळ्या भारताच्या गोराब्यां पासत मागुया हो उजवाड देवाचो आमच्या सगळ्यांच्या गोराब्यांनी येवंक आनी वायटाची पदवी पयस जावन बरेपणाचें जैत जावंक तांचे पासत आनी आमचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आमी सांटाव तेन्ना देव आमकां सोदता आनी आमी सांटाव तेन्ना कोणे तरी आमकां सोदलेली आमकां जाय. आमच्या जिवितांतलो जरी तर उजवाड सांडला जाल्यार आमी तो सोदूंक जाय आनी जेजू संवसाराचो उजवाड तर जायते पावटी आमी जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण जाणा जावनूय काळोखा वाटेन रावल्या. ताचें बोगसणें मागुया आनी उजवाडा वाटेन येवंक आमकां देवाची काकलूत दी म्हूण मागुया. हांव पातकी सोरपतविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध अमोचो बोवड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या धर्मोध्यक्षा बाग्योन चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे पवित्र सभेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबनासतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो रूपकार घेवन ताच्याच मुखामोळाचो परजोड संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यून पावलून रोमकारान बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो आमच्या भितरल्या कोणाकूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना.
आमी जिवी आसाव जाल्यार सुम्या जेजू पासत जियेता आनी मरून वेताव जाल्यार सुम्या पासत मरता म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो आनी हेच पासत म्हणजे मेलोल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर पूण तूं कित्याक म्हूण तुज्या बाबाची मनसुबी करताय कित्याक म्हूण तुज्या बाबाची बेपरवा करताय आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायासना मुखार उबी रावतल्या कित्याक अशें बरयलेलें आसा सर्वेस्पोर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो म्हणटच आमच्या भितरल्या जण एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचें बरेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें सगळीं बरोबर म्हणुया सर्वेस्पराचे बोलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड सर्वेस्पोर म्हजो तारू कोणूच म्हाका बेंकडाय ना कोणाचेंच म्हाका बें ना सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो आमचो जबाब सर्वेस्पराचे बोलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान म्हजी आशा एकूच ही सर्वेस्पराच्या घरान म्हजें ठिकाण करून घेवंक सर्वेस्पराची गोडबायल चाकून दादोशी जावंक ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावून दीस काडूंक आमचो जबाब सर्वेस्पराचे बोलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटली ही खात्री घेवन जियेता काळीज म्हजें गोट कर तीर राव सदां बरवाशान सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेवन राव आमचो जबाब सर्वेस्पराचे बोलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें उद्गाराक सगळीं उबीं रावया म्हजेशी येयात सोगलीं हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिजीव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली
तुमचे मदलो कोण एकलो 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं साणत जाल्यार ती नोयानोई रानान सोडून एक सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचो नासतना रावत. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तीच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या नोयानोई बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता. त्याहून अदीक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ली कोण एक बायल तातूंतलो एक साणत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो मेळोसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिनीक आनी शेजानीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, सांडलोलें मेंढरूं खंय जेन्ना परतें आयलें तेन्ना नोयानोई मेंढरां जीं आसुल्लीं तांणी सगल्यांनी धांवून धांवून ताका वचून वेडो घातलो आनी ताका विचारलें, खंय आसलें तूं, कितें जालें, खंय उरलें, परतून कशें पावलें. जायते प्रश्न अशे नोयानोई जाणांनी विचारले. आनी तेन्ना ह्या सांडलोल्या आनी परतून मेळ्ळोल्या मेंढरान तांकां सांगलें, कितें सांगू तुमकां, चलता चलता हांव मातशें कुशीन चल्लोलें, कित्याक थंयसर कुशीन कितें तरी दिश्टी पडलें आनी हांवें चिंतलें हांव रोखडेंच परतून येतलें. पूण अकस्मात तुमी सगळीं नाच जालीं आनी म्हाका दिसूंक ना. तरी हांवें म्हणलें आनीक मातशें वगत रावतलें आनी हिंगा कितें आसा तें खातलें आनी मागीर येतलें, कित्याक हांव जाणा ही वाट. तकली वयर काडून पळयल्यार तुमी कोणूच दिसना जालीं. तेन्ना मातशी भिरांत आयली. एके वाटेन भिरांतीन मेळ्ळलें तें खातालें आनी दुसरे वाटेन तकली वयर काडून तुमी खंय पावल्यात तें पळयतालें. त्या बोवाळान हांव खंयचे वाटेन गेलें म्हाकाच खबर ना. मागीर आनीक मातशें भिरांत आयली आनी हांव धांवपाक लागलें. धांवता धांवता आसतना आदळून पडलें. तेन्ना म्हाका म्हज्या घोवळ्याचो उगडास आयलो. हांव तुमकां उलो मारूंक सोदतालें, घोवळ्याक उलो मारूंक सोदतालें, पूण ताळो कितें तरी जालो आनी बंद उरलो. आवाजूच भायर सरना जालो. आनीक भिरांत आयली आनी मागीर काळोख जालो आनी त्या काळखान जाता तितल्या व्हडल्यान हांवें बोवाळ मारली, पूण हांव नको, म्हजो आवाज घोडी कोणाकूच येवंक ना. म्हजेर भिरांत आयली आनी त्या भिरांतीन तरी पूण वाट सोदीत वेता वेता आसतना तें झिलकूट आसा त्या झिलकोट्याक हांव शिरकोन उरलें आनी मागीर म्हज्यान हालोवंक जायना जालें. म्हाका दिसलें हांव मोत्ता म्हणून. आनी तेन्नाच घोवड्याक पळयलो. तो आयलो आनी ताणें म्हाका काडलो. त्यो खांदयो आसल्यो त्यो मोडल्यो आनी म्हाका उबारलें, कित्याक म्हज्यान आनीक जायना अशें दिसतालें. हांवें जीव सोडलेलो आनी घोवड्यान म्हाका हांगासर हाडलें. हे भाशेन जालां आसतलें. ही 100 मेंढरां सांडलीं आनी एक मेंढरूं मेळ्ळें तेन्ना हांव म्हज्या नियाळाक चिंत्तालो कितें जालें काय म्हण, आनी हें म्हज्या मनान आयलें. हेच भाशेन घडये जालां आसतलें. भाव भयणीनो, आयज आमचें जायतें सांडलेलें आसा आनी आमी सगळीं सोदता. कोण आसा आमचे मदलो जो सोदिना? कोण ना जाल्यार कोणें कितेंय ना जाल्यार कितेंय तरी सोदता. सांडोंक ना ते पासून आमी सोदता, कित्याक आमकां आनीक जाय. सोदप आमच्या सैमांतूच आसा. कोण काजार जावपाक न्हवरो सोदता, कोण काजार जावपाक व्हंकल सोदता.
कोण आपणा लागीं एक जॉब ना देखून जॉब सोदता, हिंगा तावन थिंगा, थिंगा तावन थिंगा, कितलेच इंटरव्यू दिता, जॉब सोदता. कोण आपल्या भुरग्यांक सोदता, घरांत आसात पूण नात तीं. कोण भुरगीं आपल्या आवय बापायक सोदता, तांचे बरोबर रावतात पूण ती मेळनात, आपल्या कामान गुल्ल आसात, तांकां वेळ ना, आवय बापायक सोदता. कोण शिकपाचे आनिकूय पर्याय सोदतात, दुसरे प्लॅटफॉर्म सोदतात. कोण आपलो करियर सोदता. वेगवेगळे भाशेन आमी वेगवेगळ्यो वस्तू सोदता. थोड्यांक प्रश्न आसात, त्या प्रश्नाचे जबाब सोदतात. म्हणटच सोदप आमचे मनशांचें सैमीच. सोदता तें मेळत जाल्यार दुबाविरीत आमी सगळीं खुशाल जाता. आनी हे खुशालकायेन कोणा लागीं तरी वांटूंक सोदता, शॅर करूंक सोदता की म्हाका मेळ्ळें, आतां हांव खुशाल. आमची खुशालकाय दुसऱ्यां कडेन वाडटा. भाव भयणीनो, आयज आमची नदर जरी तर आमी आख्ख्या संवसाराक मारीत जाल्यार ह्या संवसारान, ह्या मनशा कुळान आयज जायतें सांडलेलें आसा. थोडीं जाणां तें सोदून पोत्तून हाडूंक प्रयत्न करतात, भोव थोडें मेळटा. जाल्यार जायत्या जाणांक एक एकलो आपआपणाची वस्त सांडलेली सोदता, वो आपआपलें कितें सांडलेलें आसा, वो कितें मेळोवंक सोदता तें सोदता आसतना जें कितें सगल्यांचें बाराबर सांडलेलें आसा ताचेर विसर पडलेलो आसा. आनी ते मेंढरा भाशेन घोडे भिवून ती बाबडी धांवता धांवता आड्डून पडटा, ह्या जिलकुटान शिरकोता, जीव सोडटा. असलें सगलें जायत आसा. जिवितान घोडे काळोख आयला, आमी उजवाड सोदता. आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळी मनयतात. खेरीत भाशेन ही उजवाडाची परब. काळोख पयस आनी उजवाड आमकां मेळटा. नरकासुराक राती लासून उडयलो जाल्यार नरकासूर म्हणटा तो वायट. तें वायट आसा तें सगलें भस्पून बरें आसा तें घेवपाक, तें आमकां मेळ्ळां. जीं दुयेंसां आसात तीं लासून उडोवन बरी भलायकी मेळ्ळ्या, हें समरमतात. आनी हेच खुशालकायेन हो उजवाड एकामेका लागीं वाडटात. आमकां उजवाड मेळ्ळा. भाव भयणीनो, आमकां उजवाड मेळ्ळलोच आसा. आमचो उजवाड आमचे लागीं आमकां सदांच आमचे लागीं दवरपाक दिला. आनी त्याच उजवाडान आमकां बासावणी दिल्या, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. तर जायते पावटी घोडे आमी त्या मेंढरा भाशेन आमची वाट चुकून कुशीन सरता. कितें तरी आमकां मेळटा आनी त्या वाटेन आमी चिंतता, ना परतून पावतलो हांव, परतून येतलो हांव. पूण मागीर आमी घोडे शिरकोन उरल्या, फासाक सांपडल्या, भायर सरपाक जायना. उलो मारपाक सोदता, आदार मागूंक सोदता, पूण लॉस दिसता, भिरांत दिसता, पावोन पावना. आनी सगलें केल्या उपरांत, सगळे पर्याय सोदल्या उपरांत आमी परतून येवपाचे, वा आमी सांडल्यात तीं नव्यान मेळपाचे, मागीर आमी जीव सोडटा. निराशीपण. आनी ह्या निराशीपणान जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत घोडे विबाडलेलें आसा. आयज आमची परजा जायतें बरेंपण सोदता, एलिसांवा लागीं पावतात. आतां ही परजा नवो सरकार सोदतली. काळोख घातलेलो आसा, वो वायटान पडलेलो आसा, तो सरकार कुशीन काडून नवो उजवाडाचो सरकार हाडपाक सोदतली. सोदता परजा, कोणाक वेंचून काडपाचो. कितलेच प्रतिनिधी आतां येतले, हातूंतलो कोण बरो सोदतात आमी. सोदप आमकां सैमीच. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया. जशें पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला बागेवन पावलून. आमी सगलीं सोमयाचीं, जावं जिवीं जावं मेलोलीं, आमी सोमयाचीं. आमी काळोखान आसूं, उजवाडान आसूं, आमी सोमयाचीं. आमी सांडलोलीं आसूं वा आमी सांडूंक नासलोलीं आसूं, आमी सोमयाचीं. आमकां आनी कोण सोदता जायत, वो आमी आनी कोणाक सांडलोल्यांक सोदतांक जायत, आमी सोमयाचीं. म्हणटच खंयचेय परिस्थितीन आमी जरी तर सोमयाचीं, जाल्यार उजवाडाची मनशां आमी जावंक गरज. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक गरज. आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमचो उजवाड आपले आपूण दुसऱ्यांक दिसती पडटलो.
आमचो उजवाड दुसऱ्यांक दिसती पडटा तेन्ना दुसरीं जीं सांडल्यान तींय परतून येतलीं. ही नोयाणोय मेंढरां जेन्ना ह्या एक सांडलोलें मेळ्ळोलें त्या मेंढरा लागीं विचारता तेन्ना आपल्या जिविताक जायतीं शिकलींच आसतलीं. म्हणजे जरी तर ते भाशेन कुशीन सरत जाल्यार आमी सांडूंक शकता. सांडलोलीं आसतना आमी अशीं तशीं धांवत जाल्यार आमी थंयसर त्या झिलकुटाक शिरकोन उरपाक शकता. आमी कांसार जाता तेन्ना आमचो आवाज जरी तर आयकना जाल्यार गोवडी पयस उरतलो, उरलोलीं मेंढरां पयस उरतलीं. हें घोडी शिकलीं आसतलीं. आनी शेकी हेंय बीन शिकलीं आसतलीं. आमी खंयीय सांडूं कितेंय जावं आमचो गोवडी आसा, तो आमकां सोदूंक येतलो, तो आमकां आपल्या हातांनी उबारतलो आनी परतून हाडटलो. हें सगळें घोडी ह्या सांडलेल्या मेंढरा लागीं विचारून ही उरलेलीं नोयाणोय शिकलींच आसतलीं. आमी एकामेका लागीं शिकूंक गरज. सांडलोलीं आनी मेळ्ळोलीं जायतीं जाणां आसात. तांच्या जिवितांतल्यान जरी तर आमी शिकना जाल्यार आमी सांडटले. तर आमी परतून सांडून शिकोंक गरज ना. बगर आमचे मदलीं जायतीं जाणां आसात सांडल्यान, पातोक सोडून परतून आयल्यात, वायट सोडून परतून आयल्यात. तांच्या जिवितांतल्यान आमी शिकूंक जाता. तर स्वर्गार व्हड संतोश भोगता उजवाडाचो, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान 2 पावटी आमी आयकलां. एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. तर असलो संतोश आमचेय मदें आसूंक, जीं कोण सांडल्यान तांकां सोदूंक, आनी आमी सांडल्यान जाल्यार आमी देवाशी लागीं येवंक आनी बऱ्या गोवड्याच्या खांदार आमी पावूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विधार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले मोहिमे आमच्या आंखे पयस सुबेच्या लावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा, आमच्या सासनीक गोवड्या बागेवन चार्ल्स तुजे पोरजेचो गोवडी आपणा पासत आनी आपले पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गोवडीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयलीं, तशेंच आमच्या गोवड्यांची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या भेसाक गरज ते सुगूण वाडोवंक आमचेंय जिवीत फळाबरीत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स तुज्या भक्ताच्या मानान ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो कूट पुरगुटुया. Gesù bello, Gesù Jerusalem, Gesù nowianie kolo. Gesù bello, Gesù Jerusalem, Gesù nowianie kolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपृथ्वीदार बापा, सुरबंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सांडला तें तारूंक देवाचो पूत आयला. काळोखान पडलेल्यांक उजवाड दाखोवंक देवाचो पूत आयला. ह्याच देवाच्या पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक बराबर घेवन ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकवता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका स्मरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù porra Gesù sławy polia
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें वेंचून काडलेल्या गवळ्या बागेवन चालसान आपल्या मुणयारपणान विस्वाशीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी उमेदीची परजळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावूंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे 6 वाजता व्हडलें बाट समुदाय दाबोली सायबिणीची भेट जातली. आतिश वाज हांच्या घरा लागीं सुरू जावन एस्टन सिल्वा हांच्या घरा लागीं सोंपतली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या नांवान तुमच्या शेजाऱ्याक जी हिंदू भाव भयणां रावतात तांकां तुमी आमची परबी पाठोवची दिवाळेची आनी दिवाळेच्या ह्या निमतान तांच्या सगल्यांच्या घराब्याचेर देवाचो परजळीत उजवाड फांको म्हूण आमी मागता.